नामातू तुका हसयता आमचेर तुवें वोतल्या सुदैन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापय मोगाळ तूं आमचो साबून राखताय आमकां सदां न्हीद मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसूं तुमचे सौवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबार फावटी ह्या समाजांत आमी आमची पदकां लिपोवन दवरून हेरांक थंय बोर दाखोवन तांचें नांव आमी फाट करता. अशें आमी बरीं जायना आनी हेरांकी आमी बरें जावंक सोडिना. अशेंच आयच्या शुभार्थांत ती घडलें. देखून आज जेजू शास्त्री आनी परिजेवां खातीर तांकां खंडन करता. पूण आयच्या पयल्या वचपांत जेजू थंय कनवर्त जाल्ल्या तेसलोनिया गांवांच्या लोकांचे विशीं सांग पावलो बरें उतर उलयता. तर मोगाच्यानो आमी हेरांचें नांव पाड करच्या बदलाक तांचें थंय बरें उतर उलोवन ह्या समाजांत शांती आनी समाधान हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसावेला आमी मागून घेवया. आमकां कळयलां आमची चिंतनां आमची उतरां आमच्यो करण्यो आमी जें कितें पातयेत हांव ताका सरी जावन वचूंक जाय आमकां प्रस्तावान दिला आनी सांगलां जर आमच्यो करण्यो आमची चिंतनां आमचें उलोवणें सारकें पडना देवा लागचे बक्षांनी मागया आनी आमचो गुन्यांव वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव सांगता मनाचे दोतोन आमचो वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पुसो दोगे सदांच सांगवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी गोपता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना म्हूण मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka. Somia kaklutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेत आनी राजवोस चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांग पावलोन तेसलोनिया घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले आरंभ. पावलान
सिल्वानान आनी तिमोतीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय तेसलोनिकांक आसलेले पवित्र सभेक बरोवची कृपा आनी शांती तुमकां. तुमच्या सोम्यास्तां पासत सदांच आनी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळ्ळां नासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. भावा भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची. ताणेंच तुमकां विंसल्यांत म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, बागार सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेल्या दृढ खात्रेन. तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात. मात्र न्ही, देवातय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या. हाचे विशयांत आमी कांय सांगी जाय म्हूण ना. आमी तुमचे सरशीं आयलेल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्याक सांडून देवातय तुमी कशी परतेल्यात ह्या विशयांत तो लोक सांगीत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवडतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशी तुमी आत्रेगान आसात हें ते उलयत आसात. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सोरेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळीक गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारातय उल्हासू. सियोनांत आसलेली आपल्या राजातय संतोष. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सोरेस्परा आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांची तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जायत तपासात संतोष पावूं. मंदिरेर न्हिदून आसतनाय उल्हासाची उद्गार तो सोडूं. आपल्या देवाची वखाणी ताचे जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. म्हजे बकरे म्हजो तालो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवांनो, कपटी तुम्ही, सर्गींच्या राजाचें दार मनशांक तुम्ही मुखामुखी दमतात. तुम्ही जावन भितर रिगानात आनी रिगूंक सोदतेल्यांक रिगूंक सोडिनात. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवांनो, कपट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दोरयो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुम्ही मोडतात आनी एकलो मेळटच तुमचे प्रास दोड्यान ताका यमकोंडाचे शिक्षेक पात्र करतात. हाय तुमकां हेरांक वाटवून व्हरतल्या कुर्ड्यानो, तुम्ही म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सोपूत दीत जाल्यार तें कांय व्हड न्हय, पूण देवळांतल्या भांगराच्या नांवान सोपूत घाल्यार तो ऋणी जाता. कुर्डे आनी मूर्ख तुम्ही, खंयचें व्हड भांगार की भांगार पवित्र करता तें देवाळ. ह्या शिवाय तुम्ही म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सोपूत दीत जाल्यार तें व्हड न्हय, पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सोपूत दिल्यार तो ऋणी जाता. केदे व्हडले कुर्डे तुम्ही, खंयचें व्हड काणीक पवित्र करता ती वेदी. तर जो कोण वेदीच्या नांवान सोपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवान सोपूत दिता, आनी जो कोण देवाळाच्या नांवान सोपूत दिता तो देवाळाच्या आनी तातूंत निवास करता त्या देवाच्या नांवान सोपूत दिता. आनी जो कोण सर्गींच्या नांवान सोपूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाचेर आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सोपूत दिता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भाऊ भयणीनो, तुमचे मुखार एक सवाल दवरता आनी सवाल आयकल्ल्या वेळार तुमी खंडीत मनांत हांसतेल्यात, पूण भायर दाखोवचें ना. हांसतेल्या तुमी मनांतच, वय न्हय आमी हें कित्याक करना जावं पुरो. आमी मनांत आसतेले हांव थोड्या लजेन. आदीं आमी कागदां बरयताले हांव, या चीट, थोडे जाण चीट म्हणटात, चीट ह्या कागदां बरयताले हांव. आतां कागदां नात, आतां आमच्या हातांनी मोबायलां आयल्या, देखून आमी फोनां करता. थोडीं जाणां मॅसेज धाडटात. आदीं आसल्यो त्यो फोनांच्यो मॅसेज आतां गेल्यो, वॉट्सॅप आनी हेर कितें आसा तातूंत आमी आमच्या इश्टांक मॅसेज धाडटा, तांचें सुख दूख विचारूंक फोनां करता. आनी फोनां करतना आमी विचारता इश्टा, भावा, भयणी, पुता. ताचे उपरांत आमचे सवाल येता, कसो आय तूं, कशी आ भलायकी, कशें चलता तुजें काम, ताचे उपरांत घरचीं कशीं आहात. 100 सवालां. आतां हांवें सुरवेर सांगिल्लें एक सवाल तुमच्या मुखार दवरता म्हणून. ह्या सगळ्या सवालां मदें, ह्या आमच्या सगळ्या विचारां मदें, तूं कसो आसा आनी कितें केन्नाय आमी भावा, भयणी, तुजो भावार्थ कसो आहा, क्रिस्त तुका कितलो लागशिलो, तुमी घरांत भावार्थ कसो जियेतात म्हणलें एक सवाल केन्नाय विचारलें आसा गी. म्हणलें एक सवाल आमी केन्नाय विचारलें आसा गी. आमी या तुमी भावार्थ कसो जियेतात. म्हाका खंडीत खबर आहा, सदावत आमी हे सवाल विचारना. ते आमच्या 100 हेर सवालांतावन भायर. थोड्यांनी भोवशा चिंतूंकय ना. ताच्या पुता लागीं, दुवे लागीं, भावा लागीं, भयणी लागीं, इश्टा लागीं, इश्टिणे लागीं हे सवाल विचारूंक तूं तुजो भावार्थ कसो जियेताय. कित्याक आमच्या समाजेन, आमच्या क्रिस्ती समाजेन सवाल भायर घाला. हो आमचो विपर्यास. कित्याक आमकां सगळे
कितलेंय बरें आमी आनी आमच्या भावार्थाच्या उत्साहान सांगता देव एकलोच तो आमकां बरो आमकां सांबाळटा जावं पुरो व्हडलो दिन आसा सगळ्यो संगती आमी सांगता पूण कित्याक आमच्या भावा आनी भयणी लागीं तुजो भावार्थ कितलो घट आसा तूं कसो जियेताय सांग म्हाका तुजो अणभव सांग म्हाकाय तो उपकाराक पडटलो म्हूण आमी कित्याक विचारिना म्हज्या लागीं जाप ना कित्याक आमी सिस्टमॅटीक म्हणटा पयलें धांवनूच हे सवाल विचारूंकूच न्हू जो म्हणल्यार बरी केला जर क्रिस्ती भावार्थ आमच्या जिणयेचो वांटो ताका लागून हांगा आमी इतलीं जाणां आसा जायतीं पळयतात हे सवाल विचारूंकूच जाय आमी म्हणटा आमची भुरगीं तांच्या पांयार उबे रावता म्हणून भुरगीं तांच्या पांयार उबे रावूंक जाय भुरग्यांनी तांच्या पांयार उबे रावूंक जाय ते 8, 9, 10 म्हयने आयले म्हणटा आवय बापायक खंय सुरू जाता 9, 11व्या 12व्या म्हयन्यांत त्या भुरग्यान ताच्या पांयाचेर रावाचे पांय इल्ले हालतात त्या भुरग्याचे थंय हांगा धरता आवय बापायचे हात धरता आनी ते निमाणे भुरगे उबे रावता आपल्याच पांयाचेर उबे रावता भुरग्यांक प्राय जाली व्हड जाली 17, 18, 19, 20 ती शिकून मुखार आयलीं आतां आवय बापायक परत्यान कंत आमच्या भुरग्यांनी तांच्या पांयाचेर परत्यान उबे रावूंक जाय तांणी तांचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक जाय बरें कुटाम बांदून हाडूंक जाय आमकां हुस्को पूण भावार्थाच्या संगतीन कित्याक भुरग्यांनी आमच्या तांच्याच पांयार ती रावल्यांगी रावूंक ना म्हणून आमी तणकी करना हाच्या आदीं ह्याच इगर्जेंत हांगा एक मीस केल्ल्या वेळार हांवें हो दाखलो दिल्लो एक बापूय आनी एक आवय तांच्या भुरग्यां विशांत आनी आतां तांच्या नात्रां विशांत सांगुल्लें एक घडीत तें ती म्हणटात फादर आमी दोगांयनी सांगात म्हणून आमच्या भुरग्यांक ल्हानतावन कितें शिकयल्लें ती आज तांच्या भुरग्यांक शिकयतात कितली दादोसकाय फादर कितली दादोसकाय भावार्थ तांच्या भुरग्यांक ती बसतात तेच करतात ल्हान बाळशिंगे आतां भुरगीं पूण तांच्या नात्रांकी आवय बापाय शिकयतात म्हणून आजे खुशी आज हांव हें घडीत हें सगळ्यो संगती कित्याक सांगता पयल्या वाचपांत सान पावलो तेसलोनिका घरा विशयांत सांगता तांकां उल्लेख करून सांगता सान पावलो न्हू सान पावलो आतां कोरिंतांत आसा सान पावलो कोरिंतांत आसा आनी सिल्वान आनी तिमोथी ताचे शिस तेसलोनिका गांवांत त्या तांचो भावार्थ ते कशे जिवन आसात म्हणल्या विशयांत विचार करूंक पावलान तिमोथीक धाडला तिमोथी तेसलोनिका गांवांत आसली परिस्थिती तो लोक कसो भावार्थ जिवन आसा म्हणून पावलाक आतां वर्दी दिता आनी वर्दी आयकून ह्या गांवांत ताच्या दुसऱ्या मिसांव पयना वेळार सान पावलो तेसलोनिका घरांक शुभवार्ता परगट केल्ली पावलाक संतोश ह्या त्या गांयकी पावलाक सिल्वानाक आनी तिमोथीक संतोश देखून ते सांगतात आमकां खुशी आयच्या पयल्या वर्सा पळया आमकां खुशी तुमी भावार्थान आणखी जिवे आसात तुमी भावार्थान तुमचो एकवट दाखयतात आनी पुरा म्हणून आयच्या पयल्या वर्सा वेळ मेळ्ळो तर आयकया परत्यान खंय वाचया आतां सुरवेक हांवें सांगिल्ल्या सवालाक विचारल्या सवालाक जाप ना म्हळें हांवें पूण आयच्या दिसा इतलें करयेत की आमी भोवशा आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं आमची ल्हानां दिसपडतो वांजेल वाचतात तेर्साच्या वेळार ती मुखेलपण घेतात प्रायस्त जाल्ल्यांक वांजेल तो उखलोवंक जायना ती मुखेलपण घेतात आमची भुरगीं तेर्स सुरू करतात त्या भुरग्यांची इल्ली पार्टां पडया आनी म्हणया पुता बरें केलें तुवें त्या भुरग्यान परिक्षेंत फर्स्ट रँक काडलें नाका फर्स्ट क्लास तें आयलें जाल्यार आमी पार्टां पडटा आनी म्हणटा बरें केलां पुता तुवें तूं घरा आमचो तेर्स करूंक आदार दिताय पुता बरें केलां तुवें आमच्या इगर्जेंत जावं पुरो जायत्यांक आजकाल मिसाक वचोंक जायना पूण आमच्या इगर्जेंत तरणाटी त्या कोयरांत तें वाचप वाचोवंक ते नितळायेक आनी कितें इतलो वावर करतात तांकां मेळ्ळ्या वेळेर तांची पार्टां पडया आनी म्हणया पुता बरें करताय तूं भावा बरें भयणी बरें करताय तूं तांकां तांच्या पांयांचेर रावूंक धैर्य मेळटा त्या वेळार तांकां बघता आमी एकसुरी न्हय कित्याक आज आमची युवा जनां एक वादळाच्या विरोध झुजतात
युरोपाच्या गांवांत तुम्ही 100 कोटी शर्मावणी आयकले जावं पुरो क्रिस्तांव कोण गेले आज लोक आनी मुखार देवा ते पाती येनात इगर्जेक येनात म्हणून आयकून आयकून तुमकां पुरो जालां आसतलें तीच परिस्थिती आमच्याय गांवांत येवंक सुरू जाल्या आनी थोड्याच वर्सांनी आमची परिस्थिती तशीच जातली देखून आमच्या भुरग्यांक भावार्थाच्या संगतीन तांच्या पांयांचेर रावंक शिकया आनी कोण प्रयत्न करतात तांकां इल्लो पाठिंबो दिया शाबासकी दिया होगळाप दिया देखून हांगा आमी आसा ब्रदर आसात हेर आसा सकट आसात आमच्या फोनाचेर उलयतना बाबा भयणी गूड मॉर्निंग गूड नायट आमी म्हणटा आसतना तुजो भावार्थ कसो आसा खंयच्या नमुन्यान तुमकां सवाल बदलूंक जाय बदलिया त्या वेळार तांकां बगता म्हज्या भावार्थाच्या वाटेर हांव एकलो न्हय म्हज्या सांगाता हो म्हजो भावय आसा म्हजे भयणी आसा म्हजो बापूय आसा म्हजी आवय आसा म्हजी शेजारची सकणां आमी आसा आनी त्या वेळार तेस्सालोनिकांनी आमचो गांव ताच्या चड बळवंत जातलो भावार्थाच्या संगतीन देवा करगां दिवया आमच्या मालगड्यांनी आमकां भावार्थ दिलो आमचो भावार्थी आमच्या भुरग्यांक दिया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या नक्की पयस सरस्पर मानून घेव सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पर्जा करून तुवें घेतली दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडता तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळट्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबर्थ सोगूट परगट हुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें पितरूंचे म्हाका पळोवना पूण जेवत्रान आमकां भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. निवासाक पावय जेजू तूं ये काळजांत तूं ये बिडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीं ये लागीं ये तूं बेगीं ये. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिरेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजांनी उर्बा अदीक अदीक वाडय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसूं तुमचे सौवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उगडास दवरया. आयचो दीस समच्या पयलें आमी कोणाय एकल्याक तरी तांच्या भावार्थ्या खातीर होगळीक उसारूंक जाय. कोणाक एकल्याक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया, बरें करताय तूं म्हणया आनी तुजो भावार्थ व्हरतो म्हणया. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
माया मोगान हांव जियेता उस्वार तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडून वेता सोम्या हांव येता तुका अर्घां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगल पुत्र सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देवा आमकां Bagin kusaci kruin uram kam chidwam chintasmantlen Bapachi putachi ni puitat min shinavi. Amen.